सुली विरव्य सुरुवाती गायन करूया E11 देवा तू आमचो ऋण. देवा तू आमचो ऋण, तुका पोसून वंदूक येता. देवा तूच आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तू आमचो ऋण, तुका पोसून वंदूक येता. देवा तूच आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटून दिता. Bapa putak atmia, wondon mój masasla. Bapa putak atmia, wondon mój masasla. बाबा भणीनो तुमच्या लागीं मागता तीन बांकार बसात कित्याक हो रोग पत्तो आयला आनी तुमी सांबाळूंक जाय मदें मदें बसात मागीर मदें मदें रावात डिस्टन्स दवरात तुमच्या लागीं मागता आनीक मास्क घालात रुशेक चिनाक आनी दुसरे कडेन वाडला रोग आमी सांबाळुया देखून तुमच्या लागीं मागता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं Und तुमचे सोबे आसूं. निमाणो सालम करूंक हे आमच्या बाबाक इगोचेर नाडला हांगा तो ल्हान व्हड जाल्लो हांगा बाप्तिस्म घेतलो कितले संस्कार ताणें हांगा घेवल्यात आनी आयज निमाणो अंतीम मरणाची रीत आनी मीस ताका आमी भेटयता खूब जाणांनी ताका देवान भरलो आनी 60 आनी 4 ते 60 आनी 5 वर्सांचे 65 वर्साक देवान ताका आपयलो जायते दूख ताणें जिवितान सोंसलें तशेंच ल्हानपणांतल्यान जायते देवान ताका कुशलकाय दिली बरें बरें देण्यांनी भरलो बायल दिली भुरगीं दिलीं भाव भयण दिले ताका आनीकूय भाव आसले ते सगळे देवादीन दिले आतां शेवटाक तोय गेलो तेका चेडवां एक चेडो चेड्याचें दूख ताणें भोगलें आनी आयज आपल्या घरा गेला आमचे जिविताचो इतिहास जावन आसा होच आमी जल्माक येता ह्या जिवितांत आमी जियेता आनी शेवटाक सगळें सोडून आमी वचूंक पडटा हें सगळ्यांक जातलें आमच्या आदीं हे भावाक जालां ताच्या जिविता खातीर देवाक दिन वासुया एक बापूय एक बरो घोव एक क्रिस्तांव एक इश्ट मित्र शेजारी घोतचो ताच्या जिविता खातीर देवाक वाखणया आनी ह्या वेळार ताचे लागीं कांयच करूंक जायना आमी ताच्या नांवान देवा लागीं ताच्या पातकांचे बोगसणे मागुया आनी भेट जेजूचें व्हडलें दान ही भेट आमकां अदीक फायद्याची जावंक आमच्या बाबाक अगस्तिनाक दवरात हाका सुर्गींचें राज फाव जावंक मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाफा भणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध
Om sobor prat. Epasun bagim soran sankar mri. Sogle dudkan kani bogtang. Antum kam bafum purino. Mujagati ramcha soris pradev lagi. विनोदी कुरात्मन प्रार्थन मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासऱ्यांच्या जिविताक पावूं Amen. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. प्रार्थुयम ओमोर देवा आमच्या बाप्पा आमची मागणी दोलाबाईन ऐकून घे तुझो पूत मेलेल्यांतलो पुनून जीवन जालो म्हूण आमी थीर बावडटान सोंत मानता ताच्या पुनर्जीवनपणान आमचो भाव आमच्या भावाक वांटो दी म्हूण आनी आमचोय बोरमोसो ओदीक थीर कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी गुणाचभर चलयता सासऱ्यांच्या सासणांक Amen. जाणव्याच्या पुस्तकावेलें वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसतात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली तें एक नोश्ट दिसलें तांचें मन तांचो सत्यानास म्हूण ती पिशीं सोजमली पूण तीं आपली शांत आसात मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाश्यान बोल्ल्यान तांची काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कोलून आयलें भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळींच परजोळीत जातलीं उशेलांतल्या कितां परी तीं धांवतलीं तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासणाक तांचो राजा जातलो ताचेर पातेतात तीं हें सजमतलीं ताका विस्वाशी तीं ताचे सोवें मोगान जियेतलीं कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार हे आयकले देवाचें उतरां गायन सभा पुस्तक गायन करुया W3 देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयतासा देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयतासा सुखी भूंय उदकाक व्हांवता दिसभरी मोजप तानेला तुका
म्हज्या देवा तुझी वाट पळयतासा देवा म्हज्या देवा तुझी वाट पळयतासा पवित्र सगळ्या तुझ्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुझें दर्शन खडीच म्हजें आशेता देवा म्हज्या देवा तुझी वाट पळयतासा देवा म्हज्या देवा तुझी वाट पळयतासा उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorbes por el soy Sorbes por el soy Sorbes por el soy Sorbes por el soy Aquí powisoba I kusodous war Soglia toshi porta Tizoi porta Sorbes porak soi Sorbes porak soi Sorbes porak soi Sorbes porak soi सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माथ्युवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया लोकांचे उपरूंचे पडून जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरचे आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खुशी मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजोवन दितलो प्रामाणीकपणाक थान येतात आनी बूक येतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली सवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रामाणीकपणा खातीर दुबाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें म्हज्या खातीर तुमकां अपमान दित तुमकां दुबाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचेर तुजेर वायट आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश भरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता जेन्ना मनीस जाणटो जाता आगुस्तीन जाणटो न्हय जेन्ना मनशाक पिडा लागता तेन्ना मनशाक एक व्हडली जाणवाय कळून येता जेन्ना मनशाचें सगळें बळ सोंपता खाटीर पडटा तेन्ना मनीस कित्याक ह्या संवसारांत आयला तो नियाळटा जेन्ना मनीस आपल्या लागीं कांयच करूंक जायना की आपल्याक रोग लागलो आनी कांयच करूंक जायना
तेन्ना मनीस ह्या संवसाराचे आनी चिंतिना, तो स्वर्गीचे चिंता. आशा जाता स्वर्गाच्या जिविताची. आनी तो जायते फावटी जेन्ना कश्ट वता तेन्ना देवा लागीं मागता, सायबा म्हाका बेगीन व्हर. पूण देव आमकां जाय तेन्ना व्हरना. देवान आमकां निर्मिला त्या प्रमाणे आमकां घडटा. आमकां सगल्यांक देवान रोचल्यात सदांच ह्या जिवितांत आमी ताच्या म्हऱ्यांत आसूंक, ताचे बरोबर आसूंक, ताच्या वांगडा चलूंक, ताणें दाखयलो रस्तो धरूंक आनी शेवटाक ताचेशी परतून पावंक. मनीस जेन्ना मरूंक पावता तो हेंच आशेता, पयशांचे पडना, आपल्या घरच्याचे पडना, आपणें आनी कितें केलां ताचें पडना, पूण हेंच मतीन दवरता. जी कोण बरें जिवीत सारकुनात ती भिवंक लागतात, तांकां आकांत येता. ती आपूण देवान चान्स दीत काय म्हणून ती रावतात की आपूण कितें बरें करतलें म्हणून. देवा लागीं जायते फावटी आणपण करतात, सायब आनीक थोडींच वर्सां दी, हांव तुका बरें करून दाखयता. पूण आमी जाणा जेजू म्हणटा चोर येता तो केन्ना आमकां सांगून येना. जेजू आमकां म्हणटा आमी सगळ्या वेळार तयार रावची. हो शर्मा हें देवाचें उतर आगुस्तिनाक न्हय. तेका आतां दोळे आहात ते दोळे चलनात, हात आहात ते हात चलनात, काळीज आहा ते काळीज कांयच करना, मेंदू आहा तो चलना, जीब आहा ती ताची उलयना, पांय आहा ते ताका चलोन दिनात, कित्याक तो हांगा ना. मातयेची केल्ली कूड मातयेक वेता. पूण आमी सगळीं जे भाशेन भगीन पावलो म्हणटा, जावं जिवीं जावं मेलेलीं, सगळीं देवाची. म्हणगी आमकां मरण ना, मनीस केन्नाच मरना. मरता ती आमची कूड. आनी त्याच खातीर आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा, मातयेची केल्ली कूड आमी मातयेक लायता. आनी बावतिस्माच्या दिसाक ही कूड आमची माखलेली, पवित्र केल्ली, पवित्र त्रित्वी तिची सगळीं जियेतली. ते कुडीक आमी मोरसून मान दिता, मेले उपरांत लेगून मान दिता. त्याच खातीर आल्मेत मारतले आनीक आमी धुपायतले की ह्या मनशान जेजूचें पास्काचें जिवीत जिवंक जाय आसलें आनी जेजूक ह्या संवसारांत गोवाय दिवंक जाय आसली आनी आपली ग्रेस्काय एकठांय करूंक जाय आसली. स्वर्गीची ग्रेस्काय, संवसारांतली न्हय. जेजू आमकां सांगता साणूस खाता तसली ग्रेस्काय एकठांय करूंक तुमी वावरिनाकात. चोर येवन नागोवन चोरून फोडूंक वता तसली ग्रेस्काय एकठांय करिनाकात. पण जी स्वर्गीच्या राजा कोंताक येता तसली. आनी जेजू त्याच खातीर जेजू म्हणटा म्हाका चिटकून रावात, तेन्ना तुमी फळां दिवंक पावतल्यात. आनी तोखतात तसलीं फळां तुमी दिवंक जाय ह्या जिवितांत. आमच्या जिवितांत बेश्टांची एक चान्स न्हय. देवान आमकां जोण, जेरेमिया प्रोफेट सांगता, देव आमकां जोण एकल्याक ओंकता आनी देव दिसाच्या दिसाक आमकां पळयता, पयस रावन पळयता, सांगता, कोत्ता. देवान आमकां जोण एकल्याक एक दूत दिल्लो आहा, तो आमचो राखण बरवो. तो आमचे खातीर दीस रात आमकां राखता, सांबाळता, सगळें सांगता. आनी जी कोण देवाचें सगळें कोत्तात ती स्वर्गा राज्यांत पावतात. हें आमचें शेवटाचें ठिकाण.
संवसारांतले भिराड मोडून वता. हे आमचे शास्त्रांचे ठिकाण न्हय. हे बिराड. आमी बिराडाक खाव. एक कुडीसान दुसरे कुडीन. हे बिराड मोडून वता. शास्त्रांच्या जिविताक आमी स्वर्ग आमकां बाचयला. तर कोण पावतले स्वर्ग राज्यांत? कोण काय पावतले? जेजू आमकां सांगता, जायते तरेन जेजू शिकयता. ह्या 8 भाग्यान जेजू आमकां सांगता कशे तरेन आमी स्वर्ग राज्यांत पावचे. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसाराचेर पातयेवपाचेर न्हय, गिरेस्तकायेचेर, बोळाचेर, वटपणाचेर, पयशांचेर, भाट बेसांचेर आमचें आदोन दवरचें न्हय. देवाचेर पातयेवचें. कित्याक हें सगळें सोंपता. कांयच वालोर ना. तूं मरोंक वता तेन्ना नथींग हॅज व्हॅल्यू. वॉट काउंट्स म्हणजे शेवटाक आमी कितें केलां जिवितांत तेंच काम. आनी तेच खातीर जेजू म्हणटा, खुशे मनान गरीब ती सुभागी, ती स्वर्ग राज्यांत पावतल्यात. शांत ती सुभागी, ती झगडनात, मारामारी करिनात, लुचणां करिनात, शांत. प्रितम तांचे दायज जी रुदोन कोत्तात, ती सुभागी देव तांकां बुजोवन दितलो. जी प्रामाणीकपणाक ताणेतात, बुकेतात आनी प्रामाणीकपण जियेतात आपल्या जिवितांत, चोरिनात, फटयनात, नागयनात, प्रामाणीक, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. ह्या संवसारांत दादोशी आशा आसची ना. आनी फुडल्या संवसारांत सर्गीचें राज, दादोशी, दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोयाळ करतलो. आमी तर ह्या संवसारांत दोयाळ जालीं. दोयाळ जेजू आमकां व्हरूंक येतलो. आनी काकुटसार जेजू आमची पातकां भोगशितलो. कित्याक आमी ह्या संवसारांत दोयाळ जाल्या, काकुटसार जाल्या. काळजांत जी नितळ पोजणपणाक पडोंक ना, वायट हितून पडोंक ना, वायटवें जिवीत सारूंक ना, पूण निर्मळ नितळ काळजान मनान ती देवाक पळयतली. ती स्वर्ग राज्यांत देवाक पळोवंक पावतली. जी कोण सवस्काय करतात आनी जेजू खातीर सोंसतात, ती स्वर्गीच्या राज्यांत पावतले. भावा भयणीनो, आमची क्रिस्ती जिवीत चड मोलादीक जावची गरज. शेवटाक आमकां न्हीद हा, शेवटाक आमकां मरण हा, मरणा उपरांत न्हीद हा, आनी न्हीद जाल्या उपरांत स्वर्ग ओय फेर्न हा. हें जरूर आमकां सगल्यांक हा. तेच खातीर जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो तुमी वाडले यात स्वर्गीच्या राज्यांत, देवान तुमकां स्वाद तयार केल्यात. हांव थानेल्लो, हांव भुकेल्लो, विंगडो आसलो, हॉस्पिटलांत आसलो, एक्सरो आसलो, एकलो सोंसतालो, तुमी म्हाका पावल्यात. स्वर्गीच्या राज्यांत यो. शेवटाक हेंच गरजेचें. पूण आमी मनशां, आमी क्रिस्तांव पत्ते जियेता. आमी सोजमता की संवसार गिरेस्तकाय चड केलें, चड जोडलें, चड खाल्लें, चड आशा केली, स्वर्ग राज्यांत पावतलेत म्हणून. आनी तेच खातीर आयच्या दिसाक आमी मागुया. आगुस्तीन भावान जायतें केलें ह्या जिवितांत, जायते जाणांक पावलो. हे भगवंत फिलीप आनी जाकोबाच्या इगोर्जेनूय ताणें काम केलें. एटोनी कसो जालो फाब्रिकाचो, ताणें सगल्यो वस्तू सांबाळ्ळ्यो. इगोचेकूय जायतें दान दिलें, जायतो आदार दिलो. हे आपली इगोज म्हणटा वावुरलो. भुरग्यांक बरी शिकवण दिली, बरो जियेलो, आपले बायलेक सांगात दिलो, घर ताणलें, आपल्या भुरग्यांक वयर काडलीं, शिकयलीं, सगळें केलें. देवान ताका खूब देणेन भरूंक मागया, काकूट करूंक मागया. आमचे दोगोय पात्रोन फिलीप आनी जाकोब, तांणी काकूट करूंक.
ताची पातकां बगसूंक जेजू लागीं विनंती करूंक साहेब ताका बोगोस सुर्गीच्या राजान ताका घे ह्या सासणाचे दिकान ताका दी ह्या दिसांनी सायबीण म्हणजे आमी नवें करता सायबीण मायन खिरीत मागुया तिच्या पुता खातीर ताणें तेर्स केलें तिचे खातीर देवाक तेर्स भेटयलो सायबीण मायन विनंती करूंक जेजू लागीं मागूंक खिरीत आमी ह्या वेळार मागुया आनी दुकां सूज काडटली ताची बायल ताका चेडवां आनी दुसरीं घोदचीं हें दूख ताणें क्रिस्ती मनान सोंसूंक आनी तिणें आपलें जिवीत देवाक भेटोवंक लोकांक आदार करून जिवितान सारूंक आमी आमकांचुनूय आमी दुसऱ्यांकूय पावूंक जाय तांणी बरें जिवीत सारूंक क्रिस्ताचो बरो पाटलाव करूंक जिवितान बरें करूंक शेवटाक आमी सगलीं ताचे भाशेन आमी मरतले आमकांय झुट्टी आसतली तो दीस आमी रावंक फावना दिसाच्या दिसाक आमी जागृत रावची गरज मागुया आनी ह्या आमच्या बाबाक जाच्या लागीं कांयच करूंक जायना देवान दिल्लें सगळें ताचें जिवीत सोंपलें ह्या संवसारांतलें सर्गीचे राग ताका मागुया बिटोने वेळार गायन करूया C36 तुझ्या हातान देवा तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता तुझे विश्वास ठेवता दुनिया निराधारी कोरी नाका जेसू बोरी बाबा भोगता दोयीन ताका गे मूळ मागता तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता म्हज्या भयणीन आनी बापान तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन दयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकूट आमकां दाखय तुज्या पुता अगुस्तिनाच्या अप्रमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फरमायताय तशेंच ताका ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाची वाखाणणी करुया दिनवासिया अगुस्तिनाच्या जिविता खातीर सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परां उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया वयोशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळीन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचा आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो उदेलो मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी उमर जिविताची बासवणी आमकां बुजोवन दिता सर्वेस्परा तुज्या बाबडत्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता हे संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सोल दरबारा सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povid, povid, povid
Sorves poraci navieta Yeta takasui Usurgi soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराचे रगत, पातकांचे बोगसडे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारुतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गुपर गोठुया. Jésus meno, Jésus ciun sana. Jésus noven etoro. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो म्हणटो ईश्वरची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्प्राक्य पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगळे उदनकी वर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वस्प्रा तुज्या चाकरा आगुस्तिनाची काकलूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसाक तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बरोबर तो एक जालो, तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जन्म जावं. पुनर्जन्मपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बांबणीची काकूट कर. तांकां न्ही तुज्या स्टागुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती, तिचो पुती बागून जुजे, बागून दोनरूत पेद्रो, पावलो, आंद्रे, जाकोब, जो, जूड, फिलिप, बर्तोलोमेव आनी बोग बागून फ्रांसीस शेवेर, बागून तांतून, बागून जेवाज आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं, त्याचेच सांगता, त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोर पदवीदारा बापाक सोरबून दोन आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. जेजून मागणें शिकयलां हें मागणें करून करीत आमच्या भाव खातीर मागया ताच्या गोदच्या खातीर. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज अमकें येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्प्रा सगळे वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार कपटीन सगळ्या पातकांतले आमकां सुटय
आनी सगळ्यां तांतले आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुशी ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्ता तुझे धरून दोतांक म्हळें आनी ह्या वेळार तुमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता अशी शांती तुमकां दिता साहेब आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका आमकां जण एकल्याक शांती दी तूंच आमकां सगळ्यांक एकवटान सांबाळ जो जेता आनी ग्रासपर चलयताय सासणच्या सासणांक आमेन स्वामीची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आनी आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सवे देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळे सुभागी सुम्या तुमची गरजेची म्हाका फावना पूण जगात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोमेक आमच्या काळजान शिव वतना गायन करुया D30 मोजे मासू खोरेकाण मोजे मासू खोरेकाण सकून पोडे याद गोडसा कर्ज तुमच्या लग्याता बगोयात मोज्या रोगता आमचे काळीजो ब्रेका जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीजो ब्रेका जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता प्रार्थया भोब मोगाळ बापा जेजूच्या मोनांनी पुनर्जोडपणाचो संस्कार अगस्तीन दौराद आमच्या बाबा पासत आमी आतांच भक्तीन संभ्रमला ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती बगूंक ताका पावय म्हण आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूची नावे. आमेन. मी लेकुडीक मातीक लावचो कायदो बाबडताची चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासन प्रार्थया. ह्या आमचे बाबाची आम्ही मातीक लायतो ती विनाशी कूड सर्वेस्पूर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आणि ताचो आत्मो बागून ताच्या जोम्यान मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राज जावन बऱ्या गुण्याचे खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि बागून ताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भोवतानो ताच्या आदराखेया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूं येयात. ओतम्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो कोरा. तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं. देवाच्या भोवतानो ताच्या आदराखेया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूं येयात. ओतम्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो कोरा. सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभूय. निरंतरी प्रकाश ताचेर फाकय. बो दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आगोस्तिनाचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगता पुनर्जीवन जातलो म्हूण आमी थीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलय आनी अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन आयकून घे. तुज्या चाकराक ऑगस्तिनांक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती बाबडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवचें कोर. अशें जेजू सोबें पावूं तुज्या सांगाताक आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियों. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवून व्हरून तुज्या येणा वेळी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजलेच्या शारांत व्हरून पावूं. बापा बडीनो हांव तुमच्या लागीं मागता आनी आमी काशां उगडचो ना. ह्याच वेळार हांगा आमी बांदुया. आमी तुमी कितें कोत्तात ते ह्या वेळार तुमी कोच्चे. भितर फुलां आहा ती काडची आनी आमी हांगा बांदून काशां सरळशे भितरून वतले. दुसऱ्यांनी येवचें. कोण काशां धुत्ता तेणी येवचें.
बंद करूया एकच फुलां काडची जीविताच्या जीवितांतून तुझे जीवित म्हाका लाभोय उजवाडाच्या उजवाडांतून तुजोच उजवाड म्हाका दाखय व्हड सूर्याच्या संगात्यांतून बापा सोशी म्हाका पावय व्हड सूर्याच्या संगात्यांतून बापा सोशी म्हाका पावय